Page 2, आपल्या मुनामका A4. आपल्या मुनामका भुरग्यांक तुझ्या ये पवित्र मिसाचे भेटेक दोन्या वयर उबारून आमची गरीब काळजा आयज तुका दिता कोतकोतीतारका वयर उबारून आमची गरीब काळजा आयज तुका दिता कोतकोतीतारका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक देव आपयता वेगवेगळ्या तरेन वेगवेगळ्या सुवातेर वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आनी आयचो सेवा धर्म आमकां हो देवाचो उलो वळखून जिवितान ह्या उल्याक पाळो दिवंक आपयता. हें आपोवणें तर आमी पाळटले जाल्यार आमकां आमचें समाधानी जिवीत सोडून नवें मन आपणावंक गरज. देवाच्या उल्याक सोबता तसलें जिवीत जिवंक आमकां दर एकल्याक हे मिसाचे भेटेन कृपा आनी बळ मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच सांगवार मारेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Page number A4, Moima Deva Kunsorgi, page number A4. Moima Deva Kunsorgi ani Shanti Taja Ista Samsari Sorespora Deva Sorgin Charaya Sorpodvidar Deva Deva Baba Ami Tuka Namaskar Kota Ami Tuka Din Vasta Tusha Tor Voi Baba Paso Ami Tuka Wakanta Moima Deva Usorgi ani Shanti Taja Ista Samsari Somya Jesu Krista Baba Jaya Klas Puta Somya Deva Deva Chishili Tu Samsarachi Papkatai Amchi Kaklut Kor Tu Papa Chahusbiak Poslan
Chwała Babacie mojmy, Jezu Chrysta. Eklos tu powi, eklos tu wismo, eklos tu por mismo. Moi madeva, usorgiani shanti, taja ista sosari. प्रार्थूया. सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकावलें वाचप. देवाची आग पेट दवरलेली त्या सर्वेस्पराच्या पवित्र स्नानांत सामुएल न्हिदून आसलो आनी सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, ओ पळय आसा. आनी रोखडोच एलिशी धांवून वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? एलीन म्हणलें, हांवें तुका आपोवंक ना, वचून न्हीद. तो वचून न्हिदलो. आनी एक पावट सोरेस्परान म्हणलें, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें विचारलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण तुवें म्हाका आपयलाय? पूण एलीन परतिपाल केलो, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, चल न्हिदूंक वच. सामुएल सर्वेस्पराक अजून ओंकनालो नासलो, कित्याक सर्वेस्परान ताका आपलें उतर केन्नाच कळीत करूं नासलें. तिसरे पावटी सर्वेस्परान सामुएलाक उलो मारलो. तो उठलो आनी एलिशी वचून ताणें म्हणलें, ओ पळय आसा, कित्याक म्हूण म्हाका आपयताय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक कळोन आयलें आनी ताणें सामुएलाक म्हणलें, चल न्हिदूंक वच आनी कोणूय तुका उलो करीत जाल्यार तूं अशें म्हूण. उलोय सर्वेस्परा तुजो सेवक आयकता. म्हणटोच सामुएल आपल्या जाग्यार वचून न्हिदलो. सर्वेस्पर येवन ताचे सरशीं उबो रावलो आनी आदलेच भाशेन ताणें उलो मारलो, सामुएल सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलोय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडोवन वेताना सर्वेस्पर ताचे सवें आसलो आनी सर्वेस्पर उलयतालो तितलीं उतरां तो सोकला पडूंक दिनासलो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. बापा, हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सगलीं म्हणुया, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. आशिवून सर्वेस्पराची वाट पळयतालो. ताणें म्हजेर वोदोव घाल्लो, म्हजे उल्याक कान दिलो. एक नवें गीत ताणें म्हज्या तोंडांत घातलां, आमच्या देवाचें किर्तन. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. योद आनी बेटोवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी बोलयो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना हांवें म्हणलें, ओ पळय हांव येतां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. तुजे कुशेक हांवें पाळो दिवचो म्हूण शास्त्रांचे ग्रंथाचेर म्हाका फर्मायलेलें आसा. देवा, म्हज्या काळजान तुजे समृद्धीचो हांव मोग करतां. जबाब, बापा हांव येतां, तुजी खोशी करूंक येतां. सदांच तुजें प्रमाणीकपण
व्हडले सोबेंत हांवें परगोट केलें म्हजें तोंड हांव धांपून दवरचो ना हें तूं बरें जाणोय सर्वेस्परा जबाब बाप्पा हांव येतां तुजी खोशी करूंक येता भागिवून पावलून कोरीककाराक बरयलोलें पयलें चिटी वेलें वाचप भावा भयणीनो मनशाची कूड पोसरपणाक न्हय पूण सोम्यांक आनी सोमी कुडीक देवान सोम्यांक पुनर्जिवन केलो तसोच तो आपले पोदवेन आमकांय पुनर्जिवन करतलो तुमच्यो कुडी क्रिस्ताचे सादे म्हूण तुमी नकलोंत सोम्या कडेन एकटावता तो ताचे कडेन एकूच आत्मो जाता पोसरपणांतलीं कोडसोरात मनीस करता ती हेर सगळीं पातकां कुडी भायलीं पूण पोसरपणान करता तो आपलेच कुडीचेर आड पातक करता तुमची कूड देवाकडची तुमी घेतल्या आनी तुमचें सवें तिकान करून जियेतल्या पवित्र आत्म्याचें मंदीर म्हूण तुमी नकलोंत तुमीच न्हय व्हड किंमत दिवन ताणें तुमकां विकती घेतल्यात म्हणटूच तुमचे कुडींत देवाक महिमा दियात देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार सगळीं उबी रावया गीत घेवया B10 श्लोक पयलो Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. Uluyata somia, duji sakrai kota, duji sasnagutra, kalsan malko, laleta. Sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवे आसूं जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां शिसा सांगाती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हणलें हो पळयात देवाचो मेंढरो ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले तेन्ना वळोवन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हणलें तुमकां कितें जाय तांणी ताका जबाब दिलो राबाय म्हणजे गुरुजी तूं खंय रावताय ताणें तांकां म्हणलें येयात आनी पळयात ते गेले आनी तो रावतालो ती स्वात तांणी देखली आनी तो दीस ते ताचेशी रावले सांजेची सुमार 4 वाजलोलीं जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले त्या दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो शिमांव पेद्रूचो भाव आसलो दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावा शिमावाक मेळ्ळो ताणें ताका म्हणलें आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा आनी ताणें शिमावाक जेजूशी व्हेलो ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हणलें तूं शिमांव जुवांवाचो पूत ताका नांव घालचें आसा केफास म्हणजे कडप जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकानी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भाव भयणीनो आयज जबाबांतलीं उतरां बापा हांव येतां तुजी कुशी करूंक येतां आनी आयची वाचपां आमचें मन देवाच्या मना पोरमोणे घडून हाडूंक आमकां आमंत्रण दिता देखीक आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां सामुएलाचें आपोवणें पळोवंक मेळटा
हो देखावो जो ह्या पुस्तकाच्या बरोवप्यान आमचे मुखार मांडलेलो आसा तातूंत आमी पळयता कोण भाशेन साम्युएल आर्क पेट आसली त्या पवित्र स्थानांत न्हिदलोलो आसतना देव ताका आपयता. देव साम्युएलाचें नांव 2 फावटी घेता म्हणल्यार हो देवाचो उलो म्हत्वाचो आसलो. साम्युएल देवाक वळखनासलो वो आमच्यान म्हणूंक जाता केन्नाच देवाचो खासकी अणभव ताका मेळूंक नासलो. त्या काळार देवाचो अणभव मेळप वो देवाचें दर्शन मेळप एक सादारण उलो न्हय वो घडणी न्हय आसली. साम्युएल देवाक खालतो रावलो आनी ह्या देवा आपोवण्यांक सोंपता तसलें जिवीत जिवंक तो वावुरलो. ह्या वाचपाच्या शेवटाक आमी आयकलां ते भाशेन देवाचें उतर केन्नाच खाला पडूंक ताणें दिवंक ना. तो आपल्या समाधानी जिवितानूच रावंक ना, कम्फर्ट झोनान रावंक ना, पूण देवाची नवी येवजण आपल्या जिवितांत ताणें आपणायली. आनी हो देवाचो उलो आमकां दर एकल्यांक सदांच आमच्या कम्फर्ट झोनान रावचें न्हय, पूण देवाचें मन वळखून घेवंक आमचें जिवीत देवाच्या मोना प्रमाणे घडोवन हाडूंक देव आमकां दर एकल्याक आपयता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत कोरिंताक 2 बोंद्रां आसलीं आनी हाका लागून जायतोच वेपार धंदो थंयसर चालू आसलो. पूण ताचे बरोबर वायट धंदो चलतालो. हें पोरी जायत्यांचे पातकान जियोप जावन आसलें. तांचे संवसारी वो समाधानी जिवीत. ह्याच कारणाक लागून सान पावलू कोरिंतकारांक बरोवन दुसऱ्या वाचपान तांकां उगडास कोत्ता की दर एका मनशाची कूड जावन आसा देवाचें मंदीर म्हणटोच तो पोजडपणाक भेटोवन बोश्टावंक जायना. ही कूड तांणी पवित्र सांबाळूंक जाय. आनी होय उलो आमकां सगल्यांक आमची कूड देवाची मंदीर जावन आसा. देवाचो आत्मो थंयसर रावता आनी आमकां बरें जिवीत जिवंक सदांच आपयता. आयच्या शिवर्तमानांत परतून एकदां देवाचो उलो आमच्यान आयकूंक जाता वो वाचूंक जाता. कोण भाशेन जुआंव बाप्तिस्ट आपल्या शिसांक जेजूची वळख दिता, तांकां दाखयता आपल्या शिसाक हो देवाचो मेंढरो ताचो पाटलाव करूंक जाय. आनी ते जेजूचो पाटलाव करून फुडें सरतात. पूण अशें करूंक ताणें आपले सदांचे समाधानी जिवीत बदलून जेजू तांच्या दोनयाचें नवें मन आपणावंक पडटा आनी जेजूक तांचो दोनी म्हूण वळखून जेजू तांकां आपयता. आनी जेजू तांकां कितें म्हणटा ते विचारता तूं खंय रावताय. जेजू तांकां म्हणटा येयात आनी पळयात. आनी आमी वाचता ते कशे भाशेन जेन्ना जेजू थंय रावता जेजूक सदांच चिटकून रावता आनी देवा जेजूची शीस जावंक पावता. तर आयज जेन्ना आमी देवाचो उलो हो विशय घडये आमी आयकता वो नियाळटा आमचो जबाब कितें जावंक शकता. जेजू आयज दर एकल्याक आमकां आपोवणें दिता. येयात आनी पळयात. आपलो पाटलाव करूंक आपल्या उतराचे बरें परगोटणार जावंक आमकां तो आपयता आनी ह्या आपोवण्यांक आमी सोंपता तसलें जिवीत जिवंक गरजेचें. बाप्तिस्मा वरवीं दर एकल्याक आमकां ताणें कार्य दिलेलें आसा. आपल्या त्रिपेट गवळीक, प्रवादीक आनी याज्ञिकी कार्यान ताणें आमकां दर एकल्याक वांटो दिला. आनी हो उलो आमकां दर एकल्याक फकत सांता भक्तांचें न्हय, पवित्र जिवीत जिवंक आमकां दर एकल्याक लौकीक भावार्थ्यांक क्रिस्ती भाव भयण आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जेजू आमकां दर एकल्याक आपयता. पूण जायते फावटी आमच्या मनान जायतीं चिंतनां आसता, आमचे प्रश्न आसता, आडकोळ्यो आसतात आनी हें घडटा तेन्ना आमी जायते फावटी देवातावन पयस वेता. आमी देवाचो उलो जायते फावटी आमच्या काळजांतले भायर काडूंक सोदता. कित्याक जायते फावटी आमकां जाय ते भाशेन जिवीत जिवंक दिसता आपलेपणांत, आपस्वार्थीपणांत. आनी हें घडटा तेन्ना आमी आमचें काळीज दारून करून दवरता. पूण जेन्ना आमी जशें आपोस्लान जेजू थंय रावन एक बरें जिवीत जिवंक लागतात, जेजूचे आपोस्ल जाता,
तशेंच आमकांय आपोवणें आसा मोगाच्या भाव भयणींनी. हाकाच लागून दर एकल्याच्या जिवितांत खासगी मागण्यांत आसूंक भोव गरजेचें. जशें आमी जाणा, जेन्ना आमी जेवण जेना वो उदक पियेना आमचे कुडीक मार बसता, आमचे जायते वायट घडूंक शकता. तशेंच आमच्या अध्यात्मीक जिवितांत, स्पिरिच्युअल लायफांत जेन्ना आमी मागण्यांत वेळ सारिना, जेन्ना आमी देवाक फावो तो वेळ दिना, तेन्ना आमचें जिवीत जायते असोकताय, विकनेसीस घडूंक येता. आनी हें घडटा तेन्ना देंवचार वो वायट आत्मे आमकां देवातावन पयस वता आनी जायते फावटी आमी आपलेपणान जियेता. तर मागुया आयच्या मिसाच्या बलिदानान सदांच पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक आनी सदांच जेन्ना आमकां अणभव आसता आमी देवातावन पयस गेल्लीं वा पोत्तून जेजूशी येवंक आनी पोत्तून पवित्रतायेचें जिवीत जिवंक आयज दर एकल्या पासत ही कृपा मागून घेवया. आमी सगळीं उबी रावया. भावार्थाची उच्चारणी करुया. सतमानता देवाक, सोड पदवेदार बापाक, स्वर्गांनी प्रितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सामावलो, आंकवार मरेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोसोसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयेंतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सोत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसोणें, कुडीचें जिवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बावतिजमा वरवीं जेजून दर एकल्याक आमकां कार्य दिलोलें आसा. आमकां दर एकल्याक गवळी, प्रवादी आनी याज्ञीक नेमल्यात. हें कार्य आमी जबाबदारेन आनी विस्वाशीपणी पाळूंक थोडीच आमची मागणी देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी बापाच्या आपोवण्याक पाळो दिवन देखीचें जिवीत जिवंक जेजूची कृपा आनी बळ तांकां मागुया. दोया बापा, दोया बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपली जबाबदारी वळखून घेवन निती आनी शांती खातीर वावरूंक आनी अदीक करून ह्या महामारी पिडे समयार लोकांक फावो त्यो सवलती दिवंक सेवेचें मोन तांकां मागुया. दोया बापा, दोया बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आयकून घे. आमच्या सोपुल्ल्या भुरग्यांनी आपल्या वडिलां सवे देवाचो रूपकार पळोवन तीं जें कितें सांगतात तें आयकूंक तांकां जेजूची कृपा मागुया. दोया बापा, दोया बापा, आमचे मागणे तूं आयकून घे, आमचे मागणे तूं आयकून घे. आमची तरणाटीं आयज काल जायते फॅशन आनी स्टायल्स आपणायतात. अशें करतना तांच्यांनी आपले कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. दोया बापा, दोया बापा,
आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे. कितलींच आमची भाव भयणां कोविड-19 ह्या नव्या रोगाक लागून कोश्ट सोंसतात. जायतीं जाणां मरून गेल्यांत. तांच्या आत्म्याक सासणाची शांती मागतना पिडेंत आसलेल्यांक वेगळीच पेकोवणी फावो जाल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे तू ऐकून घे, आमचे मागणे तू ऐकून घे, ऐकून घे. सोर पदवेदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुज्या आखे रोचणेचो तूं ओप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे काल कोश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बोळ सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोडून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. C26 निर्मोल बेट उंडिया सोऱ्याची, पेज 39. म्हज्या भाव भयणीनो, मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास दवरून समोरून कोत्ता तितले पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बात्ता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनबासूया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो, जिवीत नवें. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवंतपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणाचें. आपल्या मोहिमेवोन स्वर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगल्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबार
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंदची. तेच परी जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर उमथा. तुझे पुनर्जीवन म्हूण आमी परगोटा. तुझ्या येण्याक आमी उठवेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती बागिवोन जुजे, बागिवोन दोन दुतां आनी सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस. आनी आमकां तालेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिलो कोट सुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D23 जिविताचें उदक जिविताचो उंडो पेज 60. Moshir bavatiola kenastaka lakchinata munis moshi soshi aina tovoi kenans buketsona amso botmo tanela dukapiyo Bukela, tu kakao,
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी केलाय. तर एका काळजांची आनी एका मोनाची आमी जावन शाक. आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फादर जूड आनी नियमीस पिटयल्लें आसा ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन कॉयराक फबियोलाक जाणी वाचपां केलेलीं आसा. फादर लिंडसे आनी ताचे बरोबर वावर कोत्तल्यांक मिडियाचें काम करता तांकां हांगसर मांडावळ करतात तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. त्याच भाशेन तुमकां सगळ्या जाणांक, कित्याक व्हडा भोक्तीन तुमी हांगसर सायबाच्या पांयाशी येतात आनी तुमकां जाय पळय तें तो दिता. ताका लागून तुमी आर्गां दिवंक येतात आनी आनीकूय मागूंक येतात. तुमकांच न्हय पूण जीं कोण मिडियाचेर संवसारभर आमच्या मिसान वांटोवंक येता तितल्यांकूय हांव देवाचें बरेंपण मागतां. आयज पल्स पोलियो म्हणून करपाक आसलेली वॅक्सीन भुरग्यांक 5 आनी खाली आसात पळय तांकां, पूण तें पोस्टपोन केलेलें आसा. मागीर फुडें डेट्स दितली तेन्ना तुमकां हांव कळीत करतलो. फुडल्या आयतारा दीस जें कलेक्शन जातलें तें बिब्लिकल अपॉस्टलेट पासत. आमी हांगसर कुमसाराक तुमच्यान वचोंक जाता. तुमकां तर मिसां दिवंक जाय म्हणजे आमी आतां हांगसरी मिसां तुमचीं घेता आनी वाचताय तीं नांवां तुमचीं, तर तुमच्यान थंयसर मिसां दिवंक जातात. आमची बजिलिका तुमी जाणात, हांव खूब ताचे पासत वावुरता. तुमी तर हांगसर पळयशात आतां 3 म्हयने जाल्ले आसात. सगल्यो वण्ट्यो आजून ओल्यो आसात. कित्याक लागून? कित्याक भायल्यान प्लास्टर पळय आसलेलो तो काडलेलो आसा. आतां 70 वर्सां जालीं. 2 वर्सां, म्हाकाच हांगसर 10 वर्सां जाल्लीं आसा, पूण हांव पळयतां 2 वर्सां हें एकदम वायट जायत वता तें. ह्या वर्सा इतलो पावस की सगल्यो वण्ट्यो ओल्यो आसलेल्यो आनी उदक पर्यंत भितरल्यान व्हांवतालें. आतां फुडल्या वर्सा कितें जातलें म्हूण हांव नकळो. हे सायडीन हांवें आवाज केल्लो म्हणून तें बंद केल्लें, 10 दिसांनीच बंद जालें म्हणून हितून. पूण पावस आयल्या उपरांत 2-3 सायडीनी इतलें उदक सारकें व्हांवतालें भितरल्यान. म्हणून हे तर प्लास्टर करिना जायत जाल्यार आनी हिंच्याय दिसांनी हांव नकळो कितलीं वर्सां लागतलीं तीं, पूण सगळें हें बिल्डींग कोसवतलें आनी मागीर आमकां तें आसचें ना. ताका लागून बेगीनच आमी प्लास्टरींग करूंक जाय. पूण हो मोत तुमचो आसूंक जाय. हांव म्हणटा म्हणून न्हय, पूण हांवें हें पळयलेलें आसा आनी हांव जाणो तें प्लास्टरींग करूंकूच जाय. पूण तुमी पळयात, मातशी नदर मारात. भायल्यान तर तुमी भोंवशात जाल्यार सगल्यो वण्ट्यो गेलेल्यो आसात आनी ते फातर काबार जाले, थोडे पडोंक लागलेले आसात. आनी आतां तर तुमी बारकायेन पळयशात सगळो पिठो त्या चिऱ्यांचो सकयल आसा. हें उपकरचें ना, तें प्लास्टरींग करूंकूच जाय. सगळे पळय आर्किटेक्ट आनी इंजिनियर आसात ते म्हणटात तें जावंकूच जाय. म्हाकाय पयलें दिसून आसलें तें करूंक जाय म्हणून, पूण आतां हांव म्हणटा तें करूंकूच जाय. तर तुमी तो मोत म्हणून मातशें मनन करात. आमी ताचे पासून मागया आनी हें बजिलिका आमकां पडोंक नाका. हें एकदम सुंदर सोबीत बजिलिका बांदलेलें आसा. 1605 वर्सां जेजुईट पाद्रींनी तें बांदलेलें. आतां पर्यंत इतलीं वर्सां तें आसा आनी एक ब्युटी म्हणून आख्ख्या संवसाराक ताचें नांव गाजता. तर आमी ह्या बजिलिका पासून मागया तें रिस्टोर करपाक आनी तें रिप्लास्टरींग करचे पासत. सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया. बागियोन फ्रांसिस्क शावेराक मागणें. बागियोन फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. दर एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें.
आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. F15 मोजो पाटलाव करूंक पेज 92. Mozo patlał koru, duży kusi zalia, dużo kuri suba, soli moci